सिटीजनशीप मिस्टर शेन साबास्तीन परेरा हाका दिवपा खातीर आयज आमी हांगासर आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन आमी सुरवातीक CAA इंडियेंत पास जालो आनी त्या बिलाचें स्वागत करपा खातीर पणजेंतल्यान एक व्हडली रॅली काडलेली. तेन्ना बरेच जाण विचारताले कितल्या गोंयकारांक हेचो फायदो जातलो काय म्हणून. बऱ्याच मिडियानूय बी हो विशय जो आहा की गोंयकारांक काय फायदो जावचोच ना अशें म्हणटाले. तेन्नाय आमी सांगलेलें की हिंदू, कॅथलीक, सीख, इसाई ह्या लोकांक जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासर आसात त्या लोकांक हाचो फायदो जातलो आनी खऱ्या अर्थान म्हणजे आतां तेजो फायदो देशांत आनी आमच्या गोंयांत दिसपाक लागलेलो आसा. म्हाका चड खोस भोगता की एक जो गोंयकार तेजो पेरंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनल्स आशिल्ले, पाकिस्तानाकूच रावताले. ओरिजिनली दे आर इंडियन बट ते पाकिस्तानान उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या मदल्या हातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोवंक शकना जाली. बट तेजी मोग तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार म्हणल्या उपरांत ताका दिसलें की आपूण परत गोंयांत येवचो. म्हाका दिसता तेच्या सारकेले खूब जाण आसतले अशे की ताका गोंयांत येवपाक सोदता आसतले पण बाकी काही कारणास्तव येवपाक पावूंक ना आसतले. बट ताणें डेरिंग केलें की खूब कमी वयात तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत 43 वर्सां रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताका भारताचें नागरिकत्व मेळोवंक ना. आमी ताका गोंयकारपण म्हणटा पण गोंयकार नागरिकत्व ताका मेळोवंक ना. ओके, खऱ्या अर्थान गोंयकारपणा खातीर जर कोणी कितें केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीच केलां, डबल इंजीन सरकारान केलां. हें म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आमी त्या खातीर बरेचशे फावटी आज शेन सेबॅस्टियन पेरेरा हो आपल्या मिसेस आपल्या भुरग्यांच्या सयत हांगासर आयलो. ताणें आपली सिटीजनशीप घेतली आनी आपल्याच उतरांतल्यान ताका सांगलें की ताका कोणी व्हडली मदत दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी करूंक ना. बट इतलो सिंपल प्रोसेस ताका 3 म्हयन्यांनी आपली सिटीजनशीप जी आसा पळय ती ताका डायरेक्टली मेळ्ळी. स्वता एप्लाय केलें म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर अमित शहा हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. एखाद्या सामान्य मनशाक सुद्दां आपली CAAच्या अंडर सिटीजनशीप मेळपा खातीर इतको स्ट्रीमलायन प्रोसेस करून दिल्या उपरांत कितलेशेच भारतीय जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश बाबडे थंय रडटात, बाबड्यांक थंय इतको त्रास जाता तांकां दिसता की आपल्याक भारतीय नागरिकत्व मेळचें आनी ताच्या खातीर ते सातत्यान प्रयत्न करतले. ताका 43 वर्सां उपरांत न्याय मेळ्ळो. कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर शेन साबास्तीन पेरेरा हेका. एक जो गोंयकार हेका आज नागरिकत्व दिता आसतना म्हाकाय मनान एज अ मुख्यमंत्री खूब आनंद जाता. म्हाकाय खूब खोस भोगता. हांव ताजे मिसेसीच्या सयत खूब खूब अभिनंदन करता कारण ताका हक्कान आतां हांगासर रावपाक मेळ्ळा. ताणें जेन्ना सांगलें आपूण आपलो पासपोर्ट सुद्दां सरेंडर केलो मेळपाक जाय पण तरी ताका मेळनाशिल्लें. पण आतां अभिमानान म्हणजे इंडियन पासपोर्ट जो आसा तो घेवपाक शकतलो. ताका इंडियन नॅशनॅलिटी मेळ्ळी. हांगासर आपले सगळे डॉक्युमेंट तयार करपाक शकतलो. इट वील हेल्प हिम फॉर हिज नेक्स्ट जनरेशन. फुडल्या जनरेशनाक ताका ती खूब मोठी मदत जातली. अदरवायज नेक्स्ट जनरेशनाकूय ताजे हे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे कंटिन्युअसली उरले आसतले. बट आमी जे सांगलेलें हिंदू, कॅथलीक आनी सीख आनी सीख ह्या लोकांक ह्या भारतीय नागरिकत्व हाचो फायदो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 हाचो जातलो ताजे रिजल्ट आमकां दिसपाक लागले. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आमी दुसरी सर्टिफिकेट दिली. हाज्याय पयलीं हांवें एका कॅथलीक भावाकूच आमचें नागरिकत्व दिलें. म्हाका हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन माननीय मोदीजी आनी अमित भाई शाह हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांचे आभारी व्यक्त करता की खऱ्या अर्थान जो कायदो पास केलो तो आजून फळरूपाक आयलो म्हणपाक कांय हरकत ना आनी ताचो फायदो आमच्या गोंयकारांक जावपाक लागलेलो आसा म्हणून म्हाका बरें दिसता. वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन फॉर हिम एंड थँक्स फॉर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आनी अमित भाई शाह. I was a Pakistan national. I got my citizenship after very long. In 43 years. I was 24 months when I came to India, and I did all my schooling over here. I got married. I afraid when I got married, and I did not get. I surrendered my passport, and I did not get the citizenship. Since I came to know about the CAA, Amendment Act, I applied for this, and I got my citizenship in 3 months. I'm feeling very nice. After so long, I got my citizenship. So now I can make my IDs. I can work as I could not work before.
and I'm feeling very happy. But what do you have to say about the process which the government has started? About the CA, the process of giving the citizenship. What do you have to say about the amendment? What do The you thing is the government has come up. I feel very happy about this act which has come on CAA. It was very helpful for me after so long. At last, with this CAA act, I got the citizenship.